बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दितां, दिनवास दितां आनीक तुजी वाखाणणी करतां, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा, मरणा आनीक पुनर्जीवनपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त, पिडा, त्रास, कोश्ट, वनभावार्थीपण, खोटेपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून सर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातक करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापां मिलाग्र्यो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या, म्हाका कृपा दी, आदार दी, तुजी खबर परगटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर, तीं आयकोन जो लोक आयकता तांणी आपलें जिवीत बदलून पवित्र जावंक. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्तां तुका. म्हाका कृपा दी, आदार दी, तुजी खबर परगटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या, जो लोक आयकोन दुसऱ्यांक धाडटा तांकां हुस्को दी सदांकाल धाडूंक आनीक जो लोक दुसऱ्यांक धाडटा तांकां तांचीं कामां करून दितू आनीक तांचीं दुयेंसां पयस कर. आमेन. जेजूच्या नांवान हांव सोजमोतां की जो लोक आयकता तीं पवित्र जालीं म्हणून. आमेन. आयज जावन आहा 8 तारीख डिसेंबराची. आमी ह्या दिसांनी जॉन चोयताय. तुमकां सांगिल्लें भुरग्यां जॉन घान दियाय म्हणून. कितलीं ल्हान आसा तीं, पोठां देखून आसूं जॉन घान ऑन करून दवराय आनी मुगलें प्रिचींग ऑन कराय. उतराची सोजमूण मेळपा जायी तेन्ना मनीस आपल्यागेलें चिंतप बदलता, नाजाल्यार आमगेल्या पुर्वजांनी फुडें चिंतप हाडलां तेंच्या आमगेल्या मोतीचेर गुणवता आनीक त्या प्रमाणे आमी संवसारी वाटेन व्हडो चोयताय आनीक संवसारी भाशेन आमी चलताय. देवाचो एक देखून पयशाचो देखून आमी उपयोग करूनय सारके आमी संवसारी वाटेन आनीक संवसारी भाशेन आमी सदांकाल कातोलीक जियेत येयले. तुमकां सांगिल्लें पयलीं शेंकड्यां कातोलीक बरे आसले सारके, पूण आतां कातोलिकाची वाट लागुल्या. कित्याक चड पयस जाला आनीक त्या पयशांचेर खूंय धांवचें आनीक पयश खूंय लोकां नेट मान आपल्यागे शो दाखयचो, खूंय पयश मोडचे. गांवां मागीर बोवाड जाता, तो थिंग गेलो हिंग गेलो, तेजे बोले गेलो, तें केलें म्हणून लोकां सगळे फेमस जाताय म्हणून ह्यो लोक सगळे आडकां करून भोंवताय. आनीक दुसरी म्हणल्यार तांकां जेजू गेली कांय खबर ना. जेजू म्हणल्यार देव, तो स्वर्गार आहा जालें काबार. हितू आमगे कातोलिकांक गेलें. हो आमी संबंद बदलूं जावो. काल तुमकां बरें एक्सप्लेन केलां. मनीस म्हळ्यार कोण तो? मनीस म्हळ्यार एक वोत्मो आनी हो वोत्मो कुडींत भितर रावता. जालें. कूड म्हाजी कुसोता, वोत्मो म्हाजी वयता इफेर्नांत स्वर्गार. जालें काबार. तर आमगेलें आमी हिंगा संवसारांत आसतना वोत्म्याक देवान कुडींत घायला. पयलीं कूड रचिला आनी म्हाजी आपल्यागेलो सांस सोडून वोत्माक घायला आमचे भितर देवान. तर हें फॉर्मुला सगल्या मनशाक गेलें, जोण एका मनशाक देवान हेचे भाशेन रचिला आनीक आमगेलो वोत्मो आमकां सांगता कितें करपा जाय तें. जरी तर तुजे भितर पवित्र आत्मो ना जाल्यार तुका देंवसरा गेलो आत्मो तुगेल्या हातीक, मोनाक आनीक मेंदीक चिंतपाक सगलो हो वायट आत्मो तुका सांगता कितें करपा तें आनी ते भाशेन मागीर तुगेली कूड म्हाजेर वेव्हार कोता. तर पवित्र आत्मो तर आमचे भितर ना. सैताना गेलो तर आत्मो आहा जाल्यार तुमी सैताना भाशेन जातलीं. आनीक हेंच कातोलीक सगलो कोता. आनीक पवित्र आत्मो नासतना सगळे कातोलीक जियेताय. तर हें सारकें गरजेचें पवित्र आत्म्यान जियेवपाक दर एक कातोलिकान. तर आमी हो आयज सान पवित्र आत्म्याक भितर घेया. पवित्र आत्मा कितको येता तो सांगेल तुमकां. मुगे सगळीं प्रिचींग चोय, सगळें भोगसपाचें आनीक मोगान चलपाचें. जालें. तर आमी जॉन 4:27 पावलीं. त्याच वेळार ताचे शिश्य थंय पावले आनीक एके बायले लागीं तो उलयता म्हूण तांकां अजाप दिसलें. पूण तिचें तुका कितें जाय वो तिचें कोडे तूं कित्याक उलयताय अशें कोणेच विचारलें ना. तेन्ना ती बायल उदकाचो कोळसो
सांडून नोगरांत गेली आनीक लोकांक म्हणूंक लागली, हांवें केलां तितलें कोण एकल्यान म्हाका सांगलां. 29 येयात आनीक ताका पळयात, होच क्रिस्त जायत काय. तो लोक नोगरांतलो भायर सरून ताका मेळूंक आयलो. येसोलें अजाप संवसारांत केन्ना जावं ना. तेका लागून हे भायले गेले सांगणें आयकोन सगलो लोक धांवन जेजू बोगले गेलो की येवपाक क्रिस्त बरयलो आहा ओल्ड टेस्टामेंटांत, सगल्या बरयलो आहा. तेका लागून बायलेन तेंच्या मनांत दुबाव घालो, हो होचे जावपाक शकता घोडये जेजू क्रिस्त जावपाक शकता. तोरी ते आनी तेणें चान्स पेड्या केलो ना, कितें येसोलें आनी भाग ह्या देवळ्या मनशाक आनीक देवाक चोवपा भाग पड मेळटा. तें घेवपा लोक धांवन गेलो सगलो. इतलें म्हणसर शीस जेजूचे कोडे मागताले, राबाय जेव आतां, कित्याक ते सकयल सावन जेवण घेवन येयल्ले आनी आतां तें बायल गेली म्हणून ते आतां कॉल्स थिंगासून बायल गांवां धांवली तेंकां लोकांक सांगोंक आनी सांगिल्लें तेरू म्हळ्यार अशी आतां शीस म्हणटा आमी जेया. पूण जेजून शिसांक म्हणलें, म्हाका जें खाण जेवण आसा ताची तुमकां वळख ना. देखून शीस एकामेकाक म्हणूंक लागले. ताका कोणें जेवंक हाडून दिलां काय. आतां शिसांगेले मनांत बेश्टो दुबाव, ते सकयल सावन जेवण घेवन येताय म्हळ्यार कितें जेय म्हळ्यार जेजून तेंकां बोलतो जबाब दिलो. जेजून सांगिल्लें, म्हाका पळय जेवपाचें पळय हावपाचें पळय संवसारांत आहा, तें देवागेलें उतर परगडपाचें म्हगेलें काम. कितें आनी देखून बायबलां ओल्ड मेळटा आमकां एक की मनीस फकत संवसारांत जेवणाचेर जियेना म्हणून, पूण दर एक पवित्र उतराचेर जियेत म्हूण पुस्तकांतल्या. मॅन डज नॉट लीव बाय ब्रेड एलोन बट बाय द एवरी वर्ड दॅट कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड. म्हळ्यार जिवें उतर देवागेले पळय उतराचे पळय मनीस चलता तेका आनीक ताण लागची ना आनीक ना भुकूय लागची ना. हें सारकें मेन. तर आमकां फकत आमकां स्वता कितें आमी पोट भरल्यार आमी जियेतलीं आनी बरी भलायकी नासतली म्हणून ना. आमकां ती व्हड सांगता की आमी एक ओत्मो आमी सोल ओत्मो आमी एक सोल आमगेलो सोल पोत्तून वयता खंय वयता इफेर ना जाल्यार स्वर्गार सासणाच्या सासना. आनी तुमकां सांगिल्लो सोल म्हणटाय तो ओत्मो मुडे आमी सोल उगडास दवराय. स्पिरिटा खबर कोना हिंगा सोला खबर कोता. तर सोल स्टार्टींग आसा सोलाची खबर केलें, पूण ओत्मो म्हणला तर पवित्र ओत्मो म्हणल्यार होली स्पिरीट आनी तो सोल म्हळ्यार तो दुसरो. तर हो पळय सोल आमचे भितर आहा, देवान पळय सांस घायला तेका सोल म्हणटाय. तो सोल केन्ना मोन ना देवागेलो. तो दर एक मनशागेलो सोल सासणाचे सासना देवाचे भाशेन जिवीत आहा, तो जिवंत आहा. तो इफेर ना कोश्टवतलो ना जाल्यार सासणाच्या सासनाक स्वर्गीचें सूख भोगतलो. कितें सोल इंग्लिशीन म्हणटा तुमकां हांव कन्फ्यूज जायत म्हणून. तर हिंगा कन्फ्यूज देवागे हितून कांय कन्फ्युजन जावपा शिरीपणा. तर सोल तोरी आमगेलो इफेर ना कोश्टल जाल्यारय तो सासणाच्या सासनाक तेका आनीक दुसरो उपाय ना. तर आमी फकत संवसाराचे वाटेन आमी लोबदल्लो आहाय. जेवपाचें खावपाचें हेर सगल्यो नाचपाचें हेर सगल्यो गरजेच्यो वस्तू आनीक हेर व्हडल्यो वस्तू लग्जरी वस्तू आमकां जायो. एसी हिटर UK म्हणून हिटर चलताय, गोंय म्हणून एसी जाय. तर दुबाय एसी जाय. तर सगळें हें आमकां संवसारा पडे एक पडे गांव गरमी थोडी पडे आहा. ते भाशेन लोकां वस्तू सगल्यो जाय पडटाय आतां आज काल. जेजू टायमार लोकांन पवित्र वस्त सगळ्यांक सांगोन गरम जावं थंडी जावं शिसांनी ना म्हणून हेर सगल्यांनी देखून आख्ख्या संवसारा लोकां न्हू त्रास भोगून हें पडे गरमी थोडी सोंसून आपल्या जेजू गेलें काम मुखार वयलें. तशें आदले पडे आमगेले प्रॉफेट आहले तेणी देव पडे कितें सांगतालो
तें सगळें मादून तेणी आपल्या कार्य पुरी हें केलें. पूण आमी आतां कार्य पुरें करूंक सोदनाय. आमकां सगळ्यांक पयलीं पडे प्रोफेता कडेन डायरेक्ट देव उलयतालो, तेश कोन्न आमचे कडेन डायरेक्ट जेजू उलयन गेला. पूण आमी ह्या प्रोफेता भाशेन आमी जेजून पडे आमकां सांगिलां तें आमी कोनाय म्हणून हांवें करूं ना, पूण हांवें आतां 3 म्हयने जाले करूं लागोलां. हें फकत पवित्र जात्री जाता पातकां आसतना हें काम जायना. तर सारको पवित्र म्हळ्यार जेजू भाशेन आनीक तितून मोदें वयर सकयल आनी कांय जायना तितून. तर हिंगा हो लोक आतां धांवोन जेजू बोले येता पूण शिस्की सांगता हे जेजूक जय. ते तर सकयल गेले ते सकयल गेल्ले त्या दोणा शिस्तां सोदा की कोणें जेजू घोडी जेवण हाडिल्लें आसतलें कित्याक जेजून आमकां बोलतो असो जाबाब दिला जय अशें कांय म्हणलो ना ओर आपूण जयता कांय म्हणलो ना. पूण मुखार या 34 जेजून शिसांक म्हणलें जाणें म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक आनीक ताचें काम सोंपाडूंक हेंच म्हजें खाण जेवण. तर जेजून वचून हिंग जाबाब दिला की मुगेलें खाण जेवण देवागेली खबर पुरगोटल्यार मुगेलें पोट भोत्ता एशें कोन्न तें. जाणें म्हाका पाठयला देवान ताची खुशी करूंक. आतां आमकां जेजूगेली खुशी करप म्हळ्यार कितें आमी जेजूगेली खबर परगोटून सगल्यांक दुयेंसांतलीं पेस्त पिडेंतलीं आनीक तांच्या त्रासांतलीं तांकां आमी आदार करून तांकां भायर काडपा जाय. हें आमकां जेजूगेलें सांगणें मागणें. तर ही मॅसेज दिन शिसांक जेजून पाठयले आनी ती सेम मॅसेज आज आमकांय आहा. तर आमी सगळे संवसारा वस्तूचेर आमी नदर घाची न्ही. हें खाण जेवण म्हणटाय तें जेजून सांगिलां देवागेलें उतर पुरगोटपाचें मुगेलें काम तें खाण जेवण म्हूण आपल्या गेलें. पूण आमी आमगेलो मेन धंदो आमगेलें काम आनीक फामिली आमी मेन दवरलो आहा देवाक मागीर फकत आयताराचें एक 45 मिनट्स मीस तेंय मागीर चड मीस लांब केले मागीर फादराकूय आमगेलीं उतर पडटाय. अशें जायतो लोक फादरा उतराय उलोवपाचो लोक आहा फादर कितू लांब मीस कोतका म्हणून. ह्यो 45 मिनट्स ओर 1 वर धर तूं दिवपाकू आमचे कडेन जायना कित्याक आमच्या भितर देंवसार आहा तो आमकां सारको नाडटा आनीक देवाचेर आड उलोवपाक आनीक पाद्रींचेर आड उलोवपाक आमकां देंवसार नाडून मुखार व्हरता आनीक मागीर जो मनीस ही पडे काम कोता हेसुली वायट ताका स्वता आपणें बरें काम केलें म्हणून कित्याक तेजे भितर देंवसार आहा आनीक ताका खबर ना तो कितू उलयता म्हणून. ताका लागून मागीर जेजून तें मोत आसतना खुर्साचें म्हणलें भोगो सायबा ते नकळो कितें करतात ते. आमगेलें घेर जावन आहा ओतम्या कडेन. आतां वचून हिंग ओतम येता सोल न्ही आतां ओतमो इवल स्पिरीट वायट ओतमो. वायट ओतम्या कडेन आमगेलें घेर. तूं पवित्र जाता तें पयलीं जायना तें. तूं पवित्र जालें म्हणटच तुज्यान वायट ओतम्याक नाकारूं जाता शिटकावपा जाता भायर सरोन वच आनी केन्ना दिश्टी पडनाका कित्याक म्हज्या भितर पवित्र ओतमो आहा आनीक म्हाका देवान रचला आपल्याचे भाशेन देवाचे भाशेन हांव देवाचे भाशेन. तर तुका म्हज्या जिवितांत कसलोच लुगार ना सुवात ना आनीक तूं म्हज्या जिवितांत कांयच करूंक शकना कित्याक तुजीं सगळीं सांगणी आनीक तुजी मागणी आनीक तुज्यो बुद्द्यो हांव सगळ्यो नाकारतां आनीक तुका शेवटून हांव दर्या उडयतां. अशें करून आमी देंवसाराक कितें आमच्या मोतयें येयल्यार नाकारपा जाय केदोना पवित्र जात्री तेज्या फुडें आमी देंवसरागलीं आसताय तें आनी सांगपा नाका. तूं तर पवित्र जायना जाल्यार सगळीं कातोलिकां देंवसरा गेलीं आनी ती मागीर सगळीं इफेर्ना गेलीं काल सांगलें तुमकां. 35 जाणें 4 म्हयने उपरांत लुवणी अशी तुमचे मोदें म्हणणी आसा न्हय. तर आतां कितें तुवें रोयलें जाल्यार तेजी 4 म्हयन्यांनी पीक जाता. जाणाय तुमी पावसां आमी जुना शेत रोयताय जून जुलय आगोस्ट सप्टेंबर 4थो म्हयनो. तर सप्टेंबरा एंडा आमी तें हें कोताय निवताय शेत हेंचोय. जेजून सारकें मारलो आहा कोंत 4 म्हयने उपरांत लुवणी अशी तुमचे मोदें म्हणणी आसा न्हय. हांव तुमकां सांगतां तुमच्या दोळ्या उखलून पळयात शेतां जालीं धोवीं
लोवचीच जालीं लोवतात ती आपली मजुरी घेतात आनी सासणीक जिविताक पीक एकठांय करतात. आतां जेजून कितें म्हणटा शेत रोयल्यार 4 म्हयन्यांनी आमी निवपाचें. नाजाल्यार आंब्या देखून एका तर फळ हें घेयलें फूल येयलें जाल्यार तेकाय बरो टायम लागोता जाणाय तुमी. कितू म्हयन्यान आंबो जाताय ते. जानरां फुलोले जाल्यार मार्च, एप्रील माया म्हळ्यार जाताय. 2-3 म्हयने लागताय आंबे जायन सगळें जावपा म्हळ्यार धर तूं केसलें पळय कितें आतां तूं रोयता वा कितें पळय जाता तेका उगोत लागोता. आनीक लुंवतात ती आपली मजुरी घेतात. आतां तुवें तें बीं शेतां धरया शेताचें बीं तुवें रोयलोलें ओर वोंपलोलें तें आतां तुका लुंवतात तीं आपली मजुरी घेतात. म्हळ्यार आमी निवताय म्हणटाय कोंकणीन हिंगा लुंवता म्हणोन त्या बरोवप्यान लुंवता म्हणोन गायलां कोंकणीन. पूण लुंवताय तीं म्हळ्यार शेत मागीर काडटाय तीं पिकोत्री भात तीं आपली मजुरी घेतात आनीक सासणीक जिविताक पीक एकठांय करतात. आतां हे सासणीक जिविताक पीक एकठांय करतात म्हळ्यार कितें तूं तुगेलो मारोग स्वर्गार वचपाचो नीट कोता. सासणीक जिवीत स्वर्ग पीक एकठांय करता म्हळ्यार तुगेलो थिंगा जागो तूं आतां हांव तुमकां सांगोता हांव हालें जेजू येयल्यार हांव डायरेक्ट स्वर्गार एशें कोन्न तुमी हितूलें कन्फर्म आसपा जाय की तुमगेलो जागो स्वर्गार तुमी बुकींग कोन्न दवरलां म्हणून तुमकां हितूली गॅरंटी आसपा जाय की तूं हालीं जेजू येयलो जाल्यार तुगेलो जागो हालीं स्वर्गार आसपा जाय म्हणून. एशें कोन्न आमगेलें सारकें थारोवन आमी सारकें गॅरंटी कोन्न दवरपा जाय. पूण आमी कितें कोताय आमी संवसारांत वस्त गॅरंटी कोताय. आमगेलें घर केशें आहा, घरा सर्वे केशें आहा, घरा नंबर केस आहा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आमगे नांवार आहा ओर आनी हूंय पंचायतान कितें आहा टॅक्स कितू भरपा जाय हें सगलें आमी संवसारांतलें सारकें आप टू डेट कोन्न सारकें आमगेले रिकॉर्ड सारकें ते भाशेन आसोता संवसारांत. आमी संवसार सारको घेयलसोता हिंगान केन्ना मरपा नाय दिसता आमी संवसारां पळय आमी कातोलीक पळय कोताय तेंगेलो वेव्हार तर चोयलो जाल्यार हो संवसार आमी घेयला आनी आमी हें घर आमगेलें ओर हीं भाटां आमगेलीं वो ह्यो आमगेल्यो गाडयो ओर सगलीं आमकोडे पळय दान दौलत भांगार शिंगार पळय आहा तें आमगेलें सासणाचें तोकोन आमी संवसारांत सासणाचें जियेवपाचीं एशें कोन्न आमी आमगेलो संबंद आनी आमगेलो वेपार चालतो वेपार जाला आमगेलो आनीक लोकांक दिसोता की ही बरी ग्रेस्त हांवें कितको कोट्टें आहा तुमगेले वेव्हारा वरवीं कित्याक तुमी हो सगलो नेट माताय म्हणून लोकांक कळ्ळें तुमकोडे जायतें आहा म्हणून. मागीर तुमगे मागीर चोर येताय मागीर अर्दे चोर घेवन वयता तेशान जायते घरा बीन चोरी जाल्याय गोंयां. तर एशें कोन्न हे लोफडे कित्याक जाताय कित्याक आमी संवसारा सारको संवसारा घांस मान आहाय म्हणून. आमकां स्वता हें जिवीत आमगेलें सारकें संवसारांत जियेवपाचें सदांकाल पूण तुमकां खबर ना केदों तुमचें मोन येवन कितू भुरगो लोक मोन गेला चोयाय आड्यार नदर मारयाय गांवां नदर मारयाय. जो लोक आसलोलो तो देखून पयलीं मेला टायमाच्या जायतो पयलीं मेला. पयशे दान दौलत जायते आहा पूण मोन गेलीं घरांतू थोडीं मनशां. कित्याक तेणी चिंतलोलें आपण सुसेगाद हातोलो जाय तेंपण कोन्न दवरलां जाय तेंपण जोडटा सुसेगाद हातोलो मोज्या मारतलो मोज्या मान दीस रात आपण जिवीत काडटलो सारतलो सगळें युट्यूबाचेर आनी हें तें चोयन आपण मोज्या मारता आनी अशेंच मुगेलें जिवीत आसतलें आनी हेज्या बर जातलें. एक रुमान एक टीव्ही घातलो एक रुमान एक टीव्ही आसतली सगळे आख्या घरा एसी घातलो एक रुमान एक एसी घातलो हें सगलें आमगेलें संवसारांतलें आमी टाकाटीक कोन्न आमी सारकीं रेडी आहाय. हेंच जाता की आमी संवसार सारको घेयला सासणाक आमी पड स्वर्गा पळय एशें कोन्न काम स्वर्गा पासत पळय आमी काम करपा जाय आसलोलें तें सोडून आमी फकत संवसारा पासत काम कोताय आनीक संवसारा पासत काम कोत्ता तो मनीस इफेरनात आनी बेगीन मरोण आनी सुण्या भाशेन मरोण आनी जळटे टायमाची दुयेंसां वचपाचें. हें आमगेलो निकाल कातोलिकांगेलो संवसारांत. आमी हिंगा पळय आमगेलो संवसारांत पळय वेपार जाला तो चोयल्यार म्हाका आतां हांसो येता पयलीं कितें दिसतालें वय हांवूय तेंच कोतलो
सगळें बरें बरें कोतलो व्हडलो कोतलो दुसऱ्या परस मुगेलें हांव बरें कोतो मो सॅटींग अशें करून आमगे जोण एकलो कातोलीक सॅटींग करून बरो वयर पावलो आहा आनी मागीर शेवट चोयलो तुमी कितें जालो आहा तो 36 लुंवतात ती आपली मजुरी घेतात आनी सासणीक जिविताक पीक एकठांय करतात तर लुंवता म्हळ्यार कितें आतां शेत रोवपा म्हण जेजून सांगिलां वयर मागीर मातशें मुखार याचें ते सोजमण मेळटो आमकां कितें आहा तें चोया आनी सासणीक जिविताक पीक एकठांय करतात आनी अशे वोंपी आनीक लुंवपी बराबर सोंत आसतात हांगा ही मोडणी लागता एकलो वोंपता दुसरो लुंवता ज्या शेताचे कोश्ट तुमी काडूंक नात त्या शेतांत तुमकां हांवें लुंवक धाडल्यात दुसऱ्यांनी ताचे कोश्ट काडल्यात आनीक ताच्या कोश्टांच्या फळांत तुमकां भाग मेळ्ळां तर हिंगा जेजू आमकां कितें सांगता जो मनीस पडे बरें काम कोता तेका कितें म्हणटाय वोंपणी म्हळ्यार कितें रोवपाचें हेंचोय आनीक अशी वोंपणी आनीक लुंवणी करपी बरोबर संतोसतात तर वोंपी म्हळ्यार कितें आमी पडे दुसऱ्यांक पडे बरें कोताय दुसऱ्यांक पडे रोजार कोताय तेजो तांकां परिणाम बरो परिणाम मेळटा मिलाग्र जाताय अजाप जाताय तेंगेले कोश्टांतुली सगळीं तांकां आमी मेकळीं कोन्न दिताय कितें कोन्न करपा तें आमी तांकां शिकयताय म्हणटरी एका वोंपी आनी जितलें तूं हें बरें वोंपी म्हणून कितें हें तुगेलें रोवप आसा तें शेत जेजून हिंगा शेताची खबर सांगिला तर हें तुगेलें वोंपप म्हळ्यार कितें बी मात्यें शेतां ते भाशेन तूं पळय जेजूगेलें पळय काम कितें जितलें तूं जेजूगेलें काम कोता बारीक जावं मोठें तुमकां सांगिलां इंटरनेटाचेर देखून तुमगेले युट्यूबार चॅनल खंय घाले हें बारीक देखून काम पडे तूं कोता तेजें एक ना जाल्यार एक दीस पीक जेरूल तेजें पीक जो कोण आचिता हो कोण आयकोता वो जो कोण तूं रोजार करून शिकयता त्या रोजार ते भाशेन कोताय ना जाल्यार तूं तेजेर रोजार करून तांकां बरी कोता जेरूल तेजो फळ तेंकाय मेळटलो आनीक तेणी तर पवित्र रावन तर केलो जाल्यार तेंकाय फळ मेळटलो ना जाल्यार तुका तेजो फळ जेरून मेळटलो सो हिंग सारकें बरयलो हें चोय आनीक वोंपी आनीक लुंवपी बरोबर संतोसतात आतां तेणी तर पवित्र जावन तुगे आयकोन तर केलें जाल्यार तेय संतोश बरी जातले आनीक तूं वोंपी आहा तो तेका बरें मेळ म्हणून तूंय हुशाल जातलो तितून आनीक लुंवपी म्हळ्यार कितें तो तुका तो हार्वेस्टाचो तुवें पळय कितें काम करपा तूं मुखार सरलेलो कोणाक मदत कोताले तेगेलें शांती पावलां तर अशें करून आमी जो कोण मेळटा तोय लोक हुशाल बरी जाता आनीक घोडये ते कंटिन्यू करीत देवागेल्या पवित्र आत्म्यार रावन जाल्यार तेंकाय तितून फायदो आहा आनी सर्गीचें राज्य मागीर तेंगेलें आनीक तुका सारको 100% फायदो कित्याक तूं हितू गॅरंटी आहा की आपूण पवित्र रावतलोच आनीक हें काम नेटान फुडें वतलो केसो थांबपाचो ना तर तुका सर्गीचें राय सारकें गॅरंटी ज्या शेताचे कोश्ट तुमी काडूंक नात त्या शेतांत तुमकां हांवें लुंवक धाडल्यात म्हणटो कितें आतां हे पळय जेजूगेली पळय वाट तयार करपा येयल्ले कोण प्रवादी प्रॉफेट तेणी जेजू येतलो म्हूण सगळ्या खबर सांगलो आहा तेजे भायर 3 म्हयने पयलो हो येयलो कोण 6 म्हयने पयलो हो येयलो कोण आमगेलो जॉन द बॅप्टिस्ट तेका प्रवादी म्हणटाले पयलो कित्याक तो जेजू पयलो येयल्लो मागीर तेणें आनीक पयलीं सगळे प्रवाद्यांनी बरयलो आख्या बायबलाचेर तेणी जेजूगेली वाट तयार करून दवरल्या जेजू बेस्तो वयर सावन आंब्या भाशेन पडलो ना जाल्यार चालते मनशा भाशेन जेजू जल्मलो ना जेजूगेली वाट लोकांक सोजमणी मेळोंक जेजू देवा गेलो पूत म्हणून लोकांक सोजमणी मेळोन त्याच उपरांतूय लोकांक फायदो जातलो म्हणून देवान हो प्लान पयलो घडोवन हाडलो ना जाल्यार सडनली तर एक बेस्त्या मनशा भाशेन जेजू जालो जाल्यार कोण मानून घेवपा ना कित्याक मानूंक शक्य ना आनीक ते लोक केसो मानून घेवपा ना म्हणून जेजून पयले सगळे प्रूफ पुरावे सगळे प्रोफेतांक वयल्यान सांगोन प्रोफेतांक जेजू डायरेक्ट उलोयन हे सगळे पुरावे हजारा वर्सां पासून
जेजू सांगोत येयला आनीक ते बरयत येयल्याय आनीक जेजू सारको फूल प्रूफ घेवन जेजू संवसारांत येयला आनीक कोणें म्हणूं जायना की जेजू संवसारांत आजून येयलो ना हो जेजू देवाचो पूत न्ही हो जेजू मेलो ना म्हणून हो कोण मनीस म्हणटा तो आपल्याक आपुणूच पीस म्हणून घेता तर जो कोण नेगार वयता तेणें चिंतपाचो तेगेलो शेवट कितें तो तेगेलो शेवट आनीक ना सारकें डायरेक्ट इफेर्न हो शेवट तूं पळय पवित्र ना पवित्र कातोलीक इगोजीन तर तुवें बातिजात घेयलो ना आनीक तूं पवित्र जियेन मिलाग्रो आनी अजापान कोना जाल्यार तुगेलो शेवट इफेर्न आनी संवसारांतूय तें इफेर्ना भाशेनूय तुगे जिवीतूय इफेर्न जाता संवसारांतूय ते सगळे दुयेंसां त्रास कोश्ट पिडा हें सगळें इफेर्नाचें एक झलक अबे पिक्चर बाकी हे म्हणटाय आमी ही सिर्फ एक झलक हे म्हणटाय आमी तर अशें करून हो एक तुमकां ट्रेलर पळय तुमगेलो कातोलीक वायट लोकां पळय जिवितांत चलोता तो फकत एक ट्रेलर हेजे मुखार तुमगेलें इफेर्ना वयतरी पिक्चर मागीर चालू सासणाचे सासणाक तुमी बरे पिक्चर चोवन फुलताय तुमगेलें पिक्चर मागीर थिंगसान चालू तें मागीर तुमी भोगोवपाचें हो ट्रेलर पळय आहा तेजे तुमकां मातशें घोडसाण मेळ्ळ्या ट्रेलराचे जिवीत कितें आहा संवसारांत कितू वायट आनी कितुलें त्रासाचें जिवीत कोश्टाचें जिवीत तें तुमी बरें चाकलां आनीक तेंच तुमगेलो मागीर असली शो अभी बाकी हे असली ड्रामा अभी बाकी हे केदोणा इफेर्ना वयतरी तर तुमकां तोरी हें तोरी इफेर्ना वचो नाका जाल्यार तुमगे जिवीत संवसारांत स्वर्ग जावपाचो पयलो मेन तुगे तो जिवीत संवसारांत स्वर्गा भाशेन जायना जाल्यार तुका इफेर्न तर आमी हिंगा बंद करया हो तो सेकेंड पार्ट 38 मागीर हाली हें करचें एक्सप्लेनेशन हालकुचें थँक्यू होली स्पिरीट आमेन आतां रोजार करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका मारियोक आनी ताजे फामिलीक जॅकलिनाचे फामिलीक फ्रास्किना फेरावाचे फामिलीक थिओदोमिराचे फामिलीक कोलेताचे फामिलीक जॉन्सीचे फामिलीक सुकुराचे फामिलीक जेसीचे फामिलीक हेनरीचे फामिलीक पियादाद वाजाचे फामिलीक मोरियाणाचे फामिलीक क्रिसाचे फामिलीक जोकींचे फामिलीक जुपोटाचे फामिलीक सगल्यांक तूं बऱ्या देण्यानी भर तांकां तूं तांच्यो चुकी दाखोवन दी तांणी चुकी आपल्यो वळखून वायट जिवीत सोडून संवसारी जिविताक ज्यो वस्तू करपाक जायो तांणी करूंक तूं तांकां मदत आदार दी आनीक तांची सगळीं दुयेंसां बरीं कर तोंडी जोर भिंडां ह्यार सगळीं कसलीं मेजर दुयेंसां कितें आहाय जाल्यार देखून तूं तांची सगळीं दुयेंसां बरीं कर आनीक तुजे आंज बुडवे धाडून तांकां मनांतलीं आकांतांतलीं वाटाय आनीक एक तांकां चान्स दी ताणें आपलें जिवीत बदलून पवित्र जावपाक आनीक तांकां कोवीड पिडेंतलीं पयस दवर सगळ्या वांगड्यांक तूं बरे भाशेन राख आनीक सगळ्यांची चिंतना तूं शांती पावय घरांतल्या भुरग्यांक शिंकपाक बरी मत दी आनीक पवित्र जावपाक तांकांय आदार कर पवित्र आत्म्याच्या आदारान ती शिकोवन बऱ्या मार्क्सांनी पास जावपाक तांकां फावो कर ही सगळी मागणी तुजे थंय करता सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन.